ह्या बीजेपी बरोबर काम करप इलेक्शनाक आणि त्या काँग्रेसी बरोबर काम करप इलेक्शनाक? सी बीजेपीचे भितर एक ऑर्गनायझेशन म्हणटा तें परफेक्ट आसता जें काँग्रेसीक केन्नाच ना. मडगांव दिगंबर कामत म्हजें ऑर्गनायझेशन परफेक्ट ते आशिल्लें. तुमचे बरोबर वता मागीर हांव हांव तुम्ही तुम्ही बीजेपी आयले ते तुमचे बरोबर बीजेपी हांव आयले हांव बीजेपींत आयलो हय तेन्ना म्हजे बरोबर ते ऑर्गनायझेशन आयले आय हॅड कल्टिवेटेड दॅट ऑर्गनायझेशन. हांव ऑर्गनायझेशनाचें इम्पॉर्टन्स हांव ऑर्गनायझेशनाचो मनीस ओरिजिनली. ऑर्गनायझेशनाचें म्हत्व म्हाका म्हजी सुरवात बीजेपींतल्यान जाल्ली म्हणटकीर म्हाका ऑर्गनायझेशनाचें म्हत्व पयलींच्यान खबर आशिल्लें. हांव पयलीं इलेक्शनां उबो राविल्लो पळय तेन्ना प्रमोद वाकडकर म्हणटा तो म्हज्या घरा कडेन 1 म्हयनो येवन म्हज्या घरा कडेन फ्लॅटाचेर राविलो टू सुपरवायज माय इलेक्शन. हे दीस इज पॉसिबल ओन्ली इन बीजेपी. 1 म्हयनो तो म्हजे बरोबर खातालो जेवतालो म्हज्या म्हणजे असो ताणें सेल्फ डेडिकेटेडली सारको ताणें काम केलां त्या इलेक्शनाक. हें हांव आनी हांव आय वॉज द फर्स्ट टायम कॅन्डिडेट फॉर बीजेपी. सो हांवें तें ऑर्गनायझेशन तेन्नाच्यान पळयलां. ऑर्गनायझेशनाक तें म्हत्व दितात. म्हणजे इवन ह्या इलेक्शनाक पळय तांणी 50 प्रमुख आयडिया हाडली आनी कितें हाडलें दॅट गेव थर्स्ट ऑन द वर्कर्स रिमेन एक्टीव थ्रू आवट. काँग्रेसीक ऑर्गनायझेशन म्हणटा तें कांय ना. काँग्रेसीन धोळाचेर बडी पडली की मागीर उबें जावपाचें. आनी ज्या जाग्यार ऑर्गनायझेशन आसा थंय विक्ट्री इज युअर्स म्हज्या कोतान. म्हणजे वोटर्स आसात पूण वोटर्सां भायर काडपी ऑर्गनायझेशनाचे मनीस ना कोणूच ना. जाल्यार तें कितेंय तुजें व्हडलें सपोर्टर आसलें यार आसलें कांय फायदो ना. नेटवर्क ऑफ ऑर्गनायझर्स नेटवर्क ऑफ वर्कर्स हू वील पुल आउट द वोटर्स आउट अशें पळय जें हें आसा कोणा कडेन आसा दे वील अल्टिमेटली सक्सीड.